गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ ह्या न्यूज रूमांतल्यान आमी तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयली सुशांत गावसाचे कडेन। आयज आर्जीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीरच घेतली की कर्नाटकाचो एक लिडर सिद्धेन्ना मेट्टीन एक स्टेटमेंट केले आणि ताच्याच फाटभुंयेर ताका जाप दिवपा खातीर ताणें पत्रकार परिशद घेतली। आणि हे पत्रकार परिशदेंत ताणें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला, ते म्हटल्यार अशें की पोगो बिलाक तेंको दिनात जाल्यार खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षा कडेन आमी युती करचे नाच। जे आमचो जो एक मोटो आसा पोगो बिल तेच घेवन आमी फुडें वयतले अशे तरेचे स्टेटमेंट तांणी केल्ले आसात। पूण कांय दिसा पयलीं आर्जीन गोवा फॉरवर्डा वांगडा युती करतले म्हणून सांगिल्लें, पूण आतां हे अशें स्टेटमेंट केल्ल्यान राजकीय पोडार एक व्हडलो बोवाळ निर्माण जाला। सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात। जर सरकार पोगो बिलाक मान्यताय दिना जाल्यार आमी युतीक कशेंच फुडें सरचे ना अशें विधान जें आसा तें आरजीचो मनोज परब हाणें केल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। काल कन्नडा साहित्य परिशदचो अध्यक्ष सिद्धेन्ना मेट्टी हाणें आरजीक अशें म्हणिल्लें की आमकां गोंयांत घाटी म्हणूं नाका, आमी तुमचेच भाव अशें म्हणिल्लें। देखून हे विशीं आयज मनोज परब आरजीचो मनोज परब तशेंच विरेश बोरकारान पत्रकार परिशद घेतिल्ली। देखून मनोज परबान अशें म्हणिल्लें आसा की तुमी आमचे भाव जाल्यार जागे धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यात असो प्रस्न ताणें तांकां सिद्धेन्ना हाका विचारिल्लो आसा। तशेंच घाटी म्हटलें जाल्यार राग येता जाल्यार तुमी तुमच्या गांवांत चला अशें मनोजान तांकां शिटकावणी दिल्ली आसा। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार काल राती उसरा राती बांबोळे वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा। योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकीत कुमार बलियान अशें ह्या दोगांचें नांव जावन आसा। देखून ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळया। कांय दिसा पयलीं जे सिद्धण्णान स्टेटमेंट केल्लें विधान केलें ताका प्रत्युत्तर म्हणून मनोज परबान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताका प्रत्युत्तर दिल्लें आसा। तर ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। त्या भायर ऐश्वर्यान सांगिल्ले प्रमाणे बांबोळे काल राती जो आसा तो भिरांकूळ अपघात जाल्लो आणि ह्या दुर्दैवी अपघातांत दोगांक आगताक मरण आयिल्लें आसा। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या उत्तेजा कडेन। काल मडगांव पालिकेचे जे कामगार असले कंत्राटाचेर काम करपी कामगार तांच्यांनी काम बंद दवरलें आनी तांच्यांनी जो आसा तो एका दिसाचो संप केलो आनी तांकां आतां फुडल्या 2 दिसां भितर तांचो जो कंत्राट आसा ते रिन्यू करतले अशें आश्वासन पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकाऱ्यान दिलें। उपरांत तांच्यांनी आयज सावन कामाक सुरवात केली। काल काम बंद दवरिल्ल्यान तांचो जो गार्बेज जे एकठांय करपाचें आसलें ताचेर परिणाम जालो त्या कामाचेर। सो ही एक बातमी। दुसरी बातमी म्हळ्यार काल सांजेर सारमानस फेरी तक्क्यार एक कार आसा ती थेट उदकान गेल्ली आनी त्या संदर्भात ही एक बातमी आहा ती म्हळ्यार अपघात नियंत्रणात हाडपाक सारमानस फेरी तक्क्याचेर उपाय येवजण करात अशी मागणी सारमानसच्या थळाव्यांनी केल्लेली आसा। सो ही एक बातमी आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार गोंयचे पुलीस अधिकारी आसात ते सद्याक सरकाराचे जावय जाल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलेले आसा। आंतरराज्य सोऱ्याचो वेपार, बेकायदेशीर कॅसिनो, जुगार आनी गोमांसाची तस्करी सारकिल्ल्या बेकायदेशीर वेवसायांनी भाजप सरकाराच्या तेंक्यान हे वेवसाय चलतात अशे तरेचो आरोप तांणी केल्लो आसा। ही एक बातमी। आनी चवथी बातमी म्हळ्यार सारमानस ते आमोणा रस्तो आनी पुलाचे कामाचे सोपस्कर निमण्या पावण्यार पावला आनी हे काम आतां बेगीनूच सुरू करतले अशी माहिती मयचो आमदार प्रेमेश शेट हांणी दिल्लेली आसा। सो ह्यो 4 बातम्यो सविस्तर तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो।
उत्तेजन सांगिल्ल्या प्रमाणे मडगांव नगरपालिकेचे जे कंत्राटी कामगार आसात तांणी काम करपाक खंय तरी मनाय केल्ली आनी आतां तांचो कंत्राट जो आसा तो ताचें नूतनीकरण दिवपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत तांणी कामाक परत सुरवात केल्ली आसा. तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार केंद्रीय आयोगान SIR तपासणी म्हणजे जे मतदार यादीत ज्यो चुकी आसात ते दुरुस्त करपा खातीर एक मोहीम सुरू केल्ली आसा गोंयांत सयत हेर 12 राज्यांत. तर आयच्यान दक्षिण गोंयांत ही मोहीम जी आसा ती सुरू जातली. BLO जे आसा ते घराघरांनी वचून लोकांचे म्हत्वाचे जी इम्पॉर्टंट जी इन्फॉर्मेशन आसा ते घेतले तशेंच व्हेरिफिकेशनूय करतले अशें कळटा. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर या सब एडिटर समरिता कडेन. उसगांव केळिनी वाठारांत एका गुदावांत बेकायदेशीरपणान 2 व्हडले कंटेनर सोऱ्याचे 650 बॉक्सां देंवयताले. त्याच वेळार पणजेच्या गुन्या फाट्यान धाड घालून ही सोऱ्याची बॉक्सां जप्त केल्ल्याची बातमी मुखार आयला. ह्या संदर्भात पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केला. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपासय चालू आसा. दुसरी बातमी म्हणजे दिवचल मावळिंगे वाठारांत फाटले 15 दीस पयलीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो. ह्या घडणुका संदर्भात पुलिसांनी आवयक आनी ताच्या मोगीक अटक केल्ले. त्या उपरांत खून प्रकरणात 3रो मास्टर मायंड आसलो तो दुबावीत ताका पुलिसांनी दिवचल पुलिसांनी बंगळुरू शारांत अटक केल्या. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी गोमंतक टीव्हीचेर पळयात. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां तश्योच आनीकूय हेर बातम्यो ज्यो आसात ते गोमंतक टुडे बुलेटिनांत 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर 8:30 वरांचेर टॉप 25 आमचे जे आसता ते लायव्ह आसता. तातूंत राष्ट्रीय हेर ज्यो बातम्यो आसा म्हत्वाच्यो त्योय तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यताय. फुडले शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.